ना नायक रे अरे हंगी यार रे मागे पाच जण एक काम करा, 5 जण ऐकून घे. आम्ही दोन दीस आम्ही किती हांगा येवन हिंसा केला, व्हायलंट केला, किती हांगा कॅम्पसार येवन केला जाल्यार CCTV काढा आनी पळया मरे तुमी. आमकां भितर कितें ना, पब्लीक ऑफीस न्ही हे. पुलीस ऑफीस कोणाचे मालकीचे? आमचे मरे, जनतेचे मरे. तुम्ही आमचे सेवक मरे, तुम्ही आमकां प्रोटेक्शन दिवप न्हू. तुम्ही प्रोटेक्शन कोणाक दितात? PI DSP प्रोटेक्शन तुम्ही दितात आनी आमकां आडयतात तांकां मेळच्या खातीर. PI कितें सांगलें राती 5 तुम्ही 5 हांगा या म्हणून. आमी येयले मरे 5. आता भितर तुम्ही कितें रावले सगळे आमकां आडोवपाक? ही म्हाका तूं सांग. हांगा कितें रावले आमकां भितर? आमकां आमकां भितर सोडिनात कितें? हो प्रश्न पयलीं म्हाका आमकां कितें? एक मिनिट 5 जण कितें रे बाबा? एक काम करा तुम्ही सर तुम्ही एक काम करा, 1 मिनिट ऐका नाही आमचे. एक काम करा, 5 जण एक काम करा, DYSP हा न्हू, DYSP सर हांगा पळय आमी हांगा विषय तो ना. नाजाल्यार आमकां भितर आमकां हांगा DYSP येवपाची तशें कांय ना, पूण आमचो क्वेश्चन इतलोच आसा की आमकां हांगासर पुलीस स्टेशनार वचपाक तुमी आडयता कितें? आमी येयले ते कोण टेररिस्ट आसा, आतंकवादी आसा आमी हांगासर? आमी सगळ्या जातीच्या आमकां आडयता आमकां. आमी जितले येयले तितले जाण आमकां तुमी अलाउड करपाक जाय. सगळ्यांची एट्रोसिटी घालता. ह्या समाजाक बाबा पोलिसांनी एंट्री तुम्ही बंद करतात म्हणून, निषेध करतात म्हणून. कित्या खातीर एंट्री ना ती सांग तूं आमकां. तुम्ही हांगा कित्याक रावल्यात? PI आनी DYSP प्रोटेक्शन दिवपाक तुम्ही रावल्यात हांगा. प्रोटेक्शन कोणी कोणाक दिवप हे पयलीं सांगा आमकां. आमी फुडें वयचे ना, आमी फुडें वयचे ना. आमी जेन्ना बसले PI सांगले आमकां 5 तुम्ही 5 पयलीं आपूण तुम्ही असले. कोण कोण असले सांगा म्हाका. तुम्ही असले हांगा सगळे? तुम्ही असलेले मॅडम? तुम्ही असली? तुम्ही असलेले सर? तुम्ही असलेले? कोण असले तांकां घेवन या. कोण असले तांकां हांगा घेवन या. कोण राती असले पळय ऑफिसर तांकां हांगा घेवन या. तेंच्यांनी सांगून या. आमी तुमचे फेस आमकां नवीन दिसता. राती नासले तुम्ही? असले सर तुम्ही? मागीर हांगा कितें? तुम्ही कितें आडोवपाक रावले आमकां? मागीर आमचे सगळे हांगा आसा. आमचे भितर कोणूच वचोंक ना. तुम्ही आमकां भितर दिवकूय ना हाडूंक. विषय कितें आसा? कितें म्हणटा? कोण गेला आमच्यातले? बरोवन दिला आमच्या कोणच वचोंक ना. बरोवन सर कितें उलोव नाका पळय. तुम्ही आमकां इन्स्टिगेट करता तशें उतरां दिवन. आमचो लोक हांगा आसा. तुम्ही नवीन येयला, तुमकां कांयच खबर ना. बेश्टे कितें उलोव नाका तूं. रातचे कोण ऑफिसर आसले पळय जे आमकां FIR ची कॉपी दाखयतले तांकां आपय हांगा आनी सांग म्हणून सांग. तुमकां दुसऱ्या पुलीस स्टेशनार हांगा हाडले बंदोबस्ताक आनी आमकां आडयतात म्हणजे आमकां अशें जालें न्हू. हेजें उत्तर कित्या खातीर आमकां हांगा आडयतात तुमी? तेजे आन्सर दिया. तुमी आमकां कित्या खातीर आडयता? अरे 5 आमकां सांगले यो म्हणून. आमी येयले मरे 5 आमी हांगा येयले. आमच्या भुरग्याचेर अत्याचार जाला, तो थंय सुशेगाद भोंवता, तुमकां ट्रेस जायना. हेजें उत्तर कोणा कडेन मागप? तुमच्या कडेन? का हांगा बसपाचें आमी? आमकां बसपाक पेशन्स आसा. आमी ज्या समाजासून येता पळय त्या समाजाच्या लिडरांनी आमकां दाखयला संघर्श कसो करपाचो तो. आमी हांगा एक दीस न्हू 10 दीस म्हयनोभर बसपाची कॅपेसिटी आमची आहा. आमकां अशें सोजमू नाका तुमी. आणि ही एट्रोसिटी तुम्ही करता. आमकां पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक बंद आडयतात ते. हे नॅशनल इश्यू जातलो. हे हांगा सोंपचे ना. आमी हेच्या मेरेन वयतले. होम मिनिस्टराक तुमचे सगळ्यांचे फोटो बिटो ल्हान घालतले आमी. आयच्या ह्या 20व्या शतकान
एका दलित चेडवाचेर अत्याचार जाला आणि त्या अत्याचाराचो जाब विचारच्या खातीर आमी वयता जाल्यार तुम्ही आमकां पुलीस स्टेशनार आडयता. कित्या खातीर आडयता तुम्ही? म्हणजे आमचो अधिकार ना विचारपाक, आमकां जाब विचारपाक अधिकार ना, संविधानान दिवंक ना आमकां अधिकार. संविधानान दिवंक ना. फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन जी फंडामेंटल रायट आसा ती तुम्ही आतां कटेल करतले. आमकां पब्लीक ऑफिसांनी विजीट करपाक कटेल करतले. कित्या खातीर करतले? आन्सरां दिया आमकां. आम्ही काय कायद्यान आयली न्ही साहेब भितर. आमी शांततेन बसली. आमकां सांगले की 5 यो म्हणून. हे कोणूच नासले. शांततेन बसले आमी हांगा. शांततेन भितरूय बसले. पीआयन आमकां सांगले, अश्योरन्स दिले. पीआय घाड मरे नाले हांगा. तुम्ही कितें हांगा भंय खंयचो? आमी हे पळय पेनान सगळे बरोवपी. आमी सगळे पेनाचे आमकां बाबा साहेबान सांगला हे घेवन चला म्हणून. हत्यारा बित्यारा ना आमच्या कडेन. फक्त हे हत्यार दिला बाबा साहेबान. कोण घोषणा पासून दिना पळय. कळ्ळें न्हू? करिना तुमचो. हे आमचे हत्यार. हेच्या व्यतिरिक्त आमी ना. आमी वायट शब्द उलोवपी हांगा कोण मेळचो ना. आमी आतंकवादी न्हू. आमकां तशी ट्रिटमेंट तुम्ही दिवं नाका. तुम्ही आमचेर एट्रोसिटी करतात. बाबा ह्या समाजाचे लोक म्हणून हांगा भितर वचप ना म्हणून. कितलो टाइमचा विचार नाही. कितें करपाचें तुम्ही सांगा. तुम्ही सांगा नाही आमकां सोडलेले भितर सगळे आमकां ना. यस या नोय सांग न्ही. तुमच्याकडे आम्ही हांगाच्यान चलत पळय. तुम्ही आमकां दिना. आम्ही ऐक तुम्ही हो आमचो जो हे आसा न्ही तो पचयत न्ही तुमच्या ऑफिसराक. ऐक राती पीएन सांगूंक नासले की 5 जाण तुम्ही हांगा या. मिडिया आसा पळय. दोतोर तुम्ही तांकां सांगात तुम्ही ते 5 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. आई काल तुमका टायमिंग दिल्ले बरोबर न्हू? कितें जालें? काल आमकां न्हू तेंच्यांनी टायमींग दिले. आमी 5 मेरेन आपणाक तुमी टायम दिया मुखार लागले. पण आतां 5 जाण गेले अजून आमकां कितेंच खबर येयना. म्हण आमी आतां कितें करपाचें? ओके. आता पोलीस फोर्स लायला तेंच्यांनी न्हू? कितें म्हणलें? पोलीस फोर्स लायला म्हणटा. लाव न्ही आमी वचूं शकता ना. आमी विचारता न्हू. आमकां विचारपाक कॅपेसिटी आसा. पुलिसांकडे बेश्टे खुर्च्यो आसा. आमच्याकडे आमचे संविधान आसा. ते घेऊन आम्ही वयतली. भारतीय संविधानाचा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. बरं कितें म्हणटात पुलीस आतां कितें सांगतात? कितें इन्स्ट्रक्शन दिलें? अजून कितें दिवंकूच ना न्हू. ते आमी आतां भितर वचोंक जाय. ते अजून आमचे कोण एडवोकेट बी येवपाचो आहा. तो वाटेक आसा म्हणून आमी हांगा रावली न्हू. आमी आतां वयतली न्हू. आमकां काल सांगले तेणे 5 पासून आपण शोधून हाडटा म्हणून. आनी तुमकां कळयता आता 5चो टायम कितलो जालो. आता 5 झाले 6 झाले पण सर, अजून आता पर्यंत तुमकां अजून फोन करूंक ना काय ना आमकां कांयच ना. आनी आमकां खबर ना आता फोन बीन कांयच ना करूंक तेंच्यांनी. आमी आतां येयले आमचे आनीकूय हात येवपाचे म्हणून आमी रावले. सगळ्यांचो हे म्हाज्या नेकलेन वचून नजो म्हणून. ओके बरं. ते आयले उपरांत तुम्ही भितर वयतली? आमी ते येयले का भितर वयतली. ओके ओके नो प्रॉब्लेम. येस. अच्छा सर. चोडणकर सर. सूर्या साहेब बरे